Excellent. हरे कृष्ण. स्वामी चतुश्लोकी भागवतमाचे सेशन जांका तुमकां पुराजन स्वागत आसा. लास्ट टायम आमी फर्स्ट श्लोका वयर तुकून स्टार्ट केलेलें. आज आमी दोन्ही श्लोकांतू स्टार्ट करूया. एक शांत प्रार्थना करून मुखार सुया. तुमगे पुराजनाला आशीर्वाद घेवन किंचित रूपार साहेब करचो भाग्य दिता ती ताजे खातीर कृतज्ञ आसा. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरा न परः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. जयतां सुरतौ पंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधा मदन मोहन. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो आय सेशन पुराजना स्वागत आसा. कोण रेकॉर्डिंग पळयतात तुमकांय स्वागत आसा. सो आमी लास्ट टायम हे चतुश्लोकी भागवतमाचे भक्तीचे एक ट्रेडिशनांतू आसा म्हणून अशी संक्षिप्त रुपार सांगचे. जसं की आमी पळयलेलें की वेदशास्त्र म्हळ्यार इतलें आसा. भगवद्गीता 700 श्लोक, भागवतम 18,000 श्लोक. ताका जीव गोस्वामीन सांगचे आसा तांगेल्या संदर्भांतू की इतले सकळ वेदशास्त्र लक्ष कटल्यान श्लोक आसा ती लक्ष कटल्यान हें पुरो आसा आनी ते कितले आमकां आतां देखूं येता ताचे कितें कितले चड शास्त्र वेद लुप्त जावन आसा ती. सो कोणाक एक जीवमानांतू ह्या पुरा विशय कसो न्हय म्हूण कळची तशी असंभव जावन आसा. ताका आचार्यजन तांगेले कृपा दृश्टीन पळयताना तांणी कसो सकल विशय संक्षिप्त रुपार सांगता ती ताका आमकां मन आवच तशे खातीर तेंचे एक व्हड बुकाचे आमकां एक समरी पॉयंट म्हणटात पळय प्रेसी सांगल्यार आमकां त्या बुकांत कसो आसा म्हूण कळटा तशें. आनी ताजे नंतर आमकां तातूंत इंट्रस्ट आयल्यार आमी तांणी मुखार सयता ती. तशी आमी पळयलें की रामानुजाचार्यन चतुश्लोकी भगवद्गीता म्हूण दिलेलें आसा. तांचे जायाचे 8-11 श्लोक आनी तांतूं मागीर तें आयकतरी अर्जून सांगता की देवा तूंच परम भगवान परम धाम तूं म्हूण. सो आमकां कळटा की हें तांणी आचार्यजन हे खंयचे श्लोक सिलेक्ट करता ती ते कसं की एक भार एक म्हत्वाचें आसता आनी ताजेन कसं की व्हड परिणाम जाता त्या प्रकारारी तांणी हे श्लोकात सिलेक्शन करतात. आमी चतुश्लोकी श्रीमद भागवतमांतू आमी पळयता आसा ती आनी भागवतम म्हळ्यार ते ऐतिहासीक रुपारी सगळें एक ब्रह्माल एक दिवसान कसन पुरा देवा लील आशिल्ली ते पुरा जाता. आनी हे चतुश्लोकी भागवतम अशी समयार आसा की ब्रह्मान सृश्टी केल्या वय आनी जाल्यार आनी ताणें तपस्वय केले आनी तेन्ना म्हणटात पळय विश्वनाथ चक्रवर्तीन हे एक 4 श्लोक दोन्ही स्कंदाचे 9व्या अध्यायाचे 33 तुवें सूर केलेले आसा आनी देवान ब्रह्मा सांगचे आसा. सो एक प्रकाराचे ब्रह्माले कसं आसा म्हळ्यार तो काळकांत आसता तो तपस्या करता आनी मागीर देव ताका ताचे मुखार कसं सांगता सृश्टी करता जातरी.
सो तो एक विषय एक भारी एक व्हड महत्वाचे आसा ताचे खातीर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान हे 4 श्लोक सिलेक्ट केला म्हणून आमी पळयत. सुरेश श्लोक आमी लास्ट टाइम पळयल्ले. अहम एवासमेवाग्रे नान्याद् यत् सद् असत् परम पश्चाद अहम यतत् च यो विशिष्येत सोम्यहम. म्हळ्यार लास्ट टाइम आमी पळयल्लें की देव एक सांगता की अ, सृष्टी जावचे पयलीं फुडेंय हांव आशिल्लो, आत्ताय हांव आसा आनी मुखार सुनूय हांव आसतलो. हांवच ही सृश्टी करता म्हूण देव हे मागीर निमित्त पुरा जावचें म्हूण अशी हे देवान ह्या श्लोका सांगचे आसा. म्हळ्यार देव एक प्रकार टायमा ओटू सांगता की फुडें आशिल्लो आत्ताय आशिल्लो आनी हांवच ही एक कारण म्हूण सांगता म्हूण पळय. म्हळ्यार एक खंयचे एक वस्तूचे कसं एक कारण आसता. आतां कसं एक वस्तू तुमी पळयल्यार ताचे एक कारण आसा. म्हळ्यार खंय की देखून आयिल्लें तें म्हूण आमकां कळटा. फळ आयल्यार आमकां कळटा हें झाडार देखून आयिल्लें म्हूण. तशींच ही मात देव सर्व कारण देवाल कसं ना देव ऑरिजिन पुराचे. तशी आमी कोणाक सांगू जायना एक स्क्वेअर सर्कल ड्रॉ करया तेमी स्क्वेअर सर्कल ड्रॉ करूं जायना. तशींच आमी देवाल देव खंय दोकून आयिल्लो म्हूण निमगोवचें जायना. कसलें की देवूची सर्व कारण म्हणून. आनी आमकां कसं एक दुःख सी दिसची म्हळ्यार आमकां केन्ना देवाल विशय विसरता ती तेन्ना एक दुःख सी दिसता. सामान्य जावन आसतना आमकां देव खंय आसा म्हूण दिसना. कशी एक तुम्ही खंयचें एक पुस्तक वाचितले तें पुस्तक बरयतले त्या पुस्तका भितर दिसचें आसना तुमकां. जाल्यार कोणकी एक तें पुस्तक बरयलां ऑथर आसा ताका तो ऑथर ना आसचें पुरो. खंयचे एक ड्रामा आसचें पुरो तातूंत तो डायरेक्टर ना आसचें पुरो. जाल्यार त्या डायरेक्टरा निमित्त तें ड्रामा तें चंद्र जाल्ला म्हूण कळटा. सो ह्या प्रकारार देवूची पुरा जी कारण आमकां सामान्य दृश्टीन हें कळचना म्हणून देवान एक प्रकार सांगचें आसा. आनी देव आनी जिवात्मो आनी शाश्वत जावन आसा तें भगवद्गीतान देवान सांगलें म्हणके. आनी जिवात्मालें तागेलें एक अस्तित्व देवाल वयरीची एक प्रकारारी निर्भर आसा म्हूण. सो आमी पळयत आतां दोनी श्लोकार वचया आमी. ऋतं ऋतं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तत् विद्याद् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः. हांगा देवान सांगचें आसा हे ब्रह्मा तुका कसलेय पूण एक अर्थ दिसता कसलें एक व्हॅल्युएबल दिसता तें मेगेलोट कनेक्टेड आसा. मेगेलोट कसलें कनेक्शन नासल्यार ताची कांय अर्थ ना म्हूण देव सांगता. आनी तुमकां कसलें एक हातू दिसता की हातूंत कसलें अर्थ आसा जाल्यार तुमी तें म्हाका मेगेल कनेक्शन तुमी पळयना ती तेंची माया म्हूण. तो ह्या प्रकारार देवान सांगचें आसा. सो ह्या एक स्टेटमेंटाचे आतां आमी नेक्स्ट एक अर्द घंट्या खातीर 40 मिनिट्सां खातीर आमी विवर्सून हाजे विशय मनावरचे प्रयत्न करूया. सो हें चिके टेक्निकल आसा. म्हळ्यार लास्ट टायम हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा हें सिके सिद्धांत रुपार आसा. ताका तुमी क्षमा करपाय की कसं जालें की हें एक सिद्धांत रुपार आसतना म्हणटात पळय आयकुचें चिके कशें जाता म्हळ्यार सिद्धांतच न्हय काणी रुपार नाय. जाल्यार हो विशय देवान सांगिल्लो आनी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान ह्या 4 श्लोकाक व्हड महत्व दिलेलें आसा. आमी प्रयत्न करूया ह्याचे विशय कितलें मना वस्तितलें ताका एक सेवा रुपारी आयकुच्या प्रयत्न करूया. सो आतां एब्राहॅमिक रिलिजन्स म्हणटात पळय इस्लाम क्रिश्चियानिटी तशी पुरो आसता. तांगेल्यान तुका कसले कॉन्सेप्ट आसता की सेटन म्हूण क्रिश्चियानिटी और शैतान म्हूण तांणी इस्लामा सांगतात. म्हळ्यार तांगेलें अशी त्या धर्मान तशी सांगता ती की सेटन शैतान आसा आनी देव आसा आनी कोण ते तांगेले फायनल जजमेंट और तांणी कयामत म्हणटात तातूंत कोण देवाल खातीर देवाल सायडान आसा ताका देव स्विकार करतलो म्हणून. जाल्यार हें सेटन और शैतान खंय दोकून आयली कोण तांणी ताचे विशय कसलें चड इन्फॉर्मेशन ना. म्हळ्यार हें एक इविल म्हणटात पळय कसलें की एक दुश्टता हे विकार म्हणटात पळय हें खंय दोकून आयिल्लें तांगेल्यान तो एक्सप्लेनेशन ना. आतां एक प्रकारार पळोवं येता की एक कसलें की एक कश्ट येवचें तापत्र येवचें एक नॅचरल फॉर्मार येतात. म्हळ्यार जगत्या निमित्त चड पावसू चड हें अर्थक्वेक जावचें कसलें सुनामी जावचें हें एक प्रकारार आमी पळोवं येता प्रकृती दोकून जावचें एक कश्ट येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी मागीर एक प्रकाराचे कश्ट येता
विंगड जना निमित्त कोणाल निमित्त म्हणून. सो एक पण ते एक सांगत की एक प्रकार एक प्राकृतिक जावन आशिल्लें एक संख्य एक कश्ट असं इवल असं. आणि एक प्रकार म्हणल्यार विंगड जना निमित्त जावचें म्हणल्यार तें एक मॉरल. तांगेले चॉयस आशिल्लें आमकां बाद दिवचें की ना म्हणून तेका संख्य आशिल्लें जाल्यारय तें एक कश्ट सी जाता विंगड जना निमित्त. सो हें तत्वत्रय म्हणून उपनिशदांत आसता की जगदीश जीव आनी जगत. आनी जगदीश तो स्रोत जीव आनी जगताचो. जगदीशा देखून हें जीव आनी जगत येवचें. सो आमकां जगत्या निमित्त कश्ट येवचे पुरो और विंगड जिवा निमित्त कश्ट येवचे पुरो. जाल्यार हें जगत आनी जीव दोन्ही जगदीशा देखून आयीन जाल्यार हांणी आमकां कश्ट कसले दिता ती. देव इतलो चांग जाल्यार देवाल भितर देखून कसं की आयला म्हणून जाल्यार देवू स्रोत जगताचो आनी देवू स्रोत विंगड जिवाचो. मागीर तांगेल देखून आमकां कश्ट कसले आमकां मेळटा. तर आमी सांगिल्लें पळय सेटन और शैतान ते विंगड धर्मांत आसा. तांणी तशें सांगिल्लें आसा क्रिश्चियनिटींत. ऑफकोर्स क्रिश्चियनिटींत मस्त सकट पंथ आसा ती सांगिल्लें. मात तांणी तो एक अशी कॉन्सेप्ट आसा की तो ॲडम म्हूण आशिल्लो ताणें ॲपल तां खावचें नज आशिल्लें. ते खावचें नज म्हूण आशिल्लें जाल्यार ताणें खाल्लें गे. आनी तें खाल्ले निमित्त ताका तो कुसंगांत पडलो आनी सेटनाल अंडर आयलो म्हूण. आनी देवाल ओटू तो डिस्कनेक्ट जाल्लो म्हूण अशें एक प्रकारारी सांगिल्लें आसा. जाल्यार आमगेले वेदांतीक अंडरस्टँडिंगांतू जीव आनी जगत जगदीशा लोटू केन्नाय कनेक्टेड आसता ते. सो ह्या श्लोकांत आमी आतां आयच्या दिसा श्लोकांत आमी पळयत की आमी केन्ना जीव आनी जगताचें कनेक्शन जगदीशा ओटू पळयना ती ताकाची माया म्हणटा ती. आतां आमकां तसं वत्तांत जेव्हा डेजर्टांत जेव्हा आमी पळयता ती की सुर्याचें रिफ्लेक्शना निमित्त आमकां दिसता थंय उदक आसल्या म्हणकेची. जाल्यार आमकां गोत्त आसा की थंय मुखारसून गेल्ले दिसता ते वत्ता धाव्या निमित्त आमकां थंय उदक आयल्या म्हणके दिसता. मिराज म्हणटात पळय ताका. धावा न्हिजावन थंय हें ना. सो एक प्रकारार म्हणटात पळय तें एक इल्युशन्सी जाता म्हणून. म्हळ्यार तें कसन आसा मायावी म्हणटात कसन तें आसा म्हूण कळना. आनी विंगड आमगेले एक पंता मनांत आमकां आमी पळयता ती कसले करता ती मनांत भितर की आमकां हें केल्यार आमकां सुख प्राप्त जातलें हें केल्यार जातलें. मागीर कळटा तें जायनी म्हणून. सो आमी कसले वस्तू पळयता ती आनी आमी मनां व्हरतात की हें केल्यार आमकां खुशी मेळचे पुरो सूख मेळचे पुरो. सो एक प्रकार ह्या मना भितरीची म्हणून म्हळ्यार हें एक प्रकार आसता इल्युजन और ती माया शक्ती आमगेल्या मना भितरीची एक संख्य एक कॉन्सेप्ट येता. सो ह्याची हे श्लोकांत सांगचे आसा रिते रितम यत प्रतीयेत म्हणून. म्हळ्यार अर्थम दॅट विच अपियर्स टू बी व्हॅल्युएबल. म्हळ्यार आतां अर्थ म्हळ्यार न प्रतीयेत चात्मनी. जाल्यार ताका कसलें ताका देवा लोट्टू कनेक्शन नासी तुमी पळयल्यार ताची कांय व्हॅल्यू ना. अर्थ म्हळ्यार ताचें एक दोन ताचे करूं अर्थ म्हळ्यार कोंकणीन आमी उलयता ती मिनींग कसं न्हय हाका कांय अर्थ ना म्हणून आमी सांगतात ना. ते अर्थाची एक ताचे अर्थ मिनींग अर्थाची एक म्हळ्यार ताका अर्थ आसा म्हणून. आनी दोन्ही अर्थाचे मिनींग धन वेल्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष तशें म्हणटात पण त्या प्रकारे. सो तद विद्यात आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमहम. सो अंतू देवान सांगचे आसा की हे तुमी खंयच्यो वस्तू मेके लोटू कनेक्शन नासी पळयतात पळय ताका कांय अर्थ ना. सो हाचे विशीं कसं नाही म्हणून आमी आनीक मुखार सुरू. सो आतां आमी एक मना व्हरता जाल्यार रामायणाचे एक दोन विशय पळोवया. आतां रावणाक श्राप आशिल्लो की ताका परस्त्रीक ताका ताका आपणूं जायना. मात ताका सीता देवीक कशी पुणी तें अपहरण करता आशिल्लें. ताका ताणें तें प्लॅनिंग करून मरीच आवटू देवाक ताणें थंय देखून धूर्वश तशें केल्लें. मागीर तो एक साधूले भेशांत आयलो थंय आनी मागीर तें सीता देवीलें अपहरण करचें ताणें कुटिरांत ते लक्ष्मण रेखा देखून भायर काडलें सीता. रावणान ते साधू भेश काणू तागेले रियल तागेले ताका बदल जावन तो कशें दिसता त्या रुपार आयले सीता. मागीर ताणें सीता संवाद करचे आसता तो रामायणाचो उल्लेख आसा. ताणें म्हळ्यार ताणें तागेले विशय सांगचें आसा की तागेले राज्य कितलो व्हड तो कितली शक्तिशाली.
बेसिकली तो 3 वस्तू सांगता सीता देवीक. तो मस्त सकट श्लोक आसा रामायणान तूं हाचे विशयान तूं जाल्यार हांव मेनली ताणें संक्षिप्त रुपार सांगशिल्लें ताणें 3 विशय सांगचे आसा. एक ताणें तागेले विशय सांगचे आसा. म्हणटात पळय, हांव इतलो शक्तिशाली, हांव ह्या तपस्या केला, हांव इंद्राक वचून देवतांक पराजीत केला, अशी तशी म्हणून सुरे वस्तू ताणें त्या पुरा सांगचे आसा. दोन्ही विशय ताणें सांगचे म्हळ्यार रामाक कांय शक्ती ना, राम हांगा वनांत येवन तागेलें कांय घर ना, तो एक मनुष्य, हांव हांव म्हळ्यार इतलो व्हड जावन आशिल्लो व्यक्ती, मनुश्यांत कांय बल ना, अशी तशी म्हूण तो रामा विशीं ताका म्हणटात पळय कांय नातल्या म्हणके तो विशय सांगतो सीतेक. आणि तिन्ही विशय ताणें सांगचे म्हळ्यार सीता देवीक भारी एक म्हणटात पळय होगळ्स प्रेज करता की तूं कितली चंदी, तुगेल्या म्हणके कोणीय चंदी ना, तूं लक्ष्मी की ना चंदी, अप्सरा की ना चंदी, अशी पुरा पुरा सांगचे आसा. सो ह्या पुरा श्लोक जातरी लास्टारी रावणान सीता देवी सांगचे आसा की सृष्टी करताना तुका सृष्टी करतरी तो रिटायर जाल्लो दिसता म्हणून. म्हळ्यार तुगेल्या की ना चंदी आनी मुखारसून कोणीय ना ती नी कोणीय येवचें ना म्हणून अशी रावणान त्या लास्टार सीता देवी सांगचे आसा. म्हळ्यार हातूंत रावण एक प्रकारान आमी पळयत सांगता की तो एक्सेप्ट करता की कोण की एक सृष्टी करता आसा म्हणून. जाल्यार तागेले बुद्धी कशली, तागेली मनोस्थिती कशें की सृष्टी करता आनी सृष्टी कसन केलेली ते मेगेल खातीर म्हणून, मेगेल गंमते खातीर म्हणून, मेगेल एन्जॉयमेंटा खातीर म्हणून. सो तागेले मेंटॅलिटी पळयत की एक खंय की तो एक्सेप्ट करता की सृष्टी करता आसा म्हणून. जाल्यार ही सृष्टी करतान कसन सृष्टी केल्ले तागेली मनोस्थिती कसन मनोभावन कसन ते मेगेल खातीर. सो तें एक रावणाल मेंटॅलिटी पळय. तशींच ही दोन्ही विशय रामायणांत पळयत. मागीर राम थंय तागेली वानर सेना घेवन थंय लंकाक आक्रमण करचें येता तेन्ना तेन्ना रावणान तें तें दरबार तें एमर्जन्सी मिटींग घेवचें आसा तागेले पुरा जनाक आपोवन की आतां युद्ध जावचें आसा कसन कसन करता म्हणून आनी पुरा जनाले ते अभिप्राय घेवचे आसात. तेन्ना विभीषणान एक विशय सांगचे आसता का ऑफकोर्स हांव पुरा जनाकूच विभीषणाले तें मत आशिल्लें की सीता देवीक रामाले सीता देवीक सोडून ते रामा तिका मेळची तशी जावका आमी रावणान केलें तो अग्री करना ते आमकां विशय करता सर. जाल्यार आनीक एक उल्लेख रामायणांत येता की विभीषण सांगता अशी उलयतना की सीता देवी एक सर्पा मणकेची म्हूण आनी तूं त्या सर्पाक म्हणटात पळय एकदम विश आशिल्लें सर्प त्या तूं तुगेले गळे बांदून घेतला आनी सीता देवीले दोळे पात्ती ते सर्पाल दांत आसतात पळय तशी म्हूण. आनी तिणें तिगेलें स्माईल तिणें हास्यें तें तिगेलें बायटा म्हणके म्हूण म्हळ्यार चाबल्या म्हणके म्हूण आनी तिणें चाबल्यारी मरण येतलें आमकां म्हूण तो विभीषण सांगता. आनी तुगेलें तें आकर्शण आसा पळय सीता देवीलें तेंची विश आनी ताजे निमित्त आमी समाप्त जातलीं. सो हें एक प्रकार आमी आयकल्यार सीता देवीक सरप अशी सीता देवी लक्ष्मीची तिका तिका कंपॅरिजन सर्पावट करूं जातवे आनी त्या विभीषण देवाल भक्तू मागीर अशी कसले सांगता तो की सीता देवी विशय तूं लेखता रावणा ते विशा म्हणकेची म्हूण. सीता देवी विशय लेखची विशा म्हणके म्हाका ह्या श्लोकांत कसं सांगलां पळय विभीषण त्यांची दृष्टिकोनार त्यांच्या अँगलार सांगता आसत ऋतम ऋतेयत प्रतियेत न प्रतियेत चात्मनी. कसले रावणान पळोवची दृष्टी सीताक देवाल रामाल कनेक्टेड न्हय आशिल्लें तागेली दृष्टी कसन आशिल्ली सीता मेगेल खातीर मेगेल एन्जॉयमेंटा खातीर. सो हें एक प्रकार लेखचे पळय की खंयचे एक वस्तू और खंयचे एक हें मेगेल एन्जॉयमेंटा खातीर आनी देवाल कनेक्शन आमकां तें आमी तें पळयना ती त्यांची मायाशक्ती आनी त्यांची अशी लेखची पळय ह्यांची विश विभीषण म्हणटा हांगा. सो त्या प्रकारान आमी पळयत कसले की रावणान सीता देवील ते चंदाय ते रामावट कनेक्शनान पळयली. सो एक प्रकारान आमी पळयत मनुश्य दादलो मनुश्य बायल मनशावर बायल मनशा दादलो मनशाक हें पळयतात पळय तेन्ना अशी न्हय की तें व्यक्ती माया म्हूण जाल्यार माया म्हळ्यार कशें म्हळ्यार माया शक्तीचो प्रभाव कशी म्हळ्यार आमी खंयच्यो वस्तू और खंयचे व्यक्तीक
देवालोट कनेक्शन ना सी ते पळयता ती ताका मायाचो प्रभाव म्हणजे तेका एक पंता दिसच्या पुरो वेदशास्त्र स्पेशली मॉडर्न जेन्ना कोण ते पळयता ती की हें कसं न्ही हें अँटी वुमेन म्हणून बायल मनशाले अगेन्स्ट की बायल मनशा माया शक्ती म्हणून हें मिसअंडरस्टँडिंग सम मन आवरना ती खंयचे व्यक्ती दादलो मनुष्य बायल मनुष्य माया तशी न्ही त्या शास्त्र आमकां तशी सांगना जाल्यार हे कॉन्सेप्ट और आमी पळोवचे दृश्टिकोन खंयचे वस्तूक और खंयचे व्यक्तीक देवाल कनेक्शन नासी पळयतात पळय ताका ते माया शक्तीचो प्रभाव म्हणटात आनी खंयचे निमित्त आमी ते म्हणटात पळय तशी लेक्चर सुरू करता ती त्या एक माया खातीर एक चॅनल जावचे पुरो म्हण कशें अर्जुनान भगवद्गीतांत तूं सांगचें अर्जुन वाच अथाकेन प्रयुक्तो यां पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित म्हळ्यार अर्जुन निमगिता की कसले देवा म्हाका एक पंता नाका जाल्यार हांव म्हणटात पळय म्हाका गोत्तच तें सम न्ही जाल्यार हांव एक बला म्हणटात पळय कसं की एक फोर्स आसा कसं की एक बल आसा करता म्हाका नाका जाल्यार हांव करता मागीर त्या कृष्णान तें पुरा जवाब दिवचे श्री भगवान उवाच काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाश्नो महापाप्मा विधियेनम ही वैरिणम हमेशा क्रोध हे रजोगुणा निमित्त अशी एक प्रभावार येवन आमी ते चूक कसं करता ती जाल्यार मुखार सून त्यांचे 2-3 श्लोक जे तरी तिनी ह्या 40 श्लोकांत देवान सांगचे आसा इंद्रियाणी मनोबुद्धीर अस्याधिष्ठानम उच्यते एतेर्विमु येत्य एष ज्ञानम आवृत्य देहिनाम म्हळ्यार की हे मायाशक्तीचे प्रभाव खंय आसा आमगेले इंद्रियांतू मनांतू आनी बुद्धींतू ते प्रभाव आमगेले भितरी आसता भायर ना विंगड व्यक्तींत ना आमी विंगड व्यक्ती पळोवन और विंगड वस्तू पळोवन आमी सांगल्यार की आमी माया त्या कारणान त्या वस्तू निमित्त और त्या व्यक्ती निमित्त आमी मायाच प्रभावार आयली ती म्हण आमकां कशें दिसता जाल्यार ते चूकी माया प्रभाव आमगेले भितरी आसा इंद्रियांनी मनोबुद्धी भायच न्ही कशें एक गन तूं बुलेट नासल्यार ते गन कांय उपयोग ना म्हळ्यार ते बुलेट मेन न्हू खंयच्यान मारचें तशींच ते आमगेले भितरी ते आसता ते रजूगुण समुद्भव कामेश क्रोधेश ते भितर आसा भायच खंयच्या विशया निमित्त ट्रिगर जावचे पुरो जाल्यार ते विशय आमगेले आसता खंयच्याय एक भायची कारणान आमी माया प्रभावार आयली ती म्हूण ते सांगची चुकी ते अनर्थ आमगेले भितरी आसूं काम कसले की हें वेदशास्त्र हें पुरो हाचें पर्पज कसं न्ही हाचें ध्येय कसं न्ही विंगड वस्तूक और विंगड कोणाक ब्लेम करूं नचे कसले की आमगेलें आमकां कसं करूं जायनातल्यार आमी खंयचे वस्तूक ब्लेम करचे पळयता ती हागेल निमित्त हाजी निमित्त और ह्या वस्तू निमित्त आमगेलें काम कसं करता आशिल्लें तें करूं जाय न्ही म्हळ्यार आमी केन्नाय विलन सोदिता आसा ती जाल्यार विलन सोदिता सोदिता आमी हिरो पळोवचेक विसरतात आता आमी खंयच्या भक्तींतूय मुखार वचचे प्रयत्न करता आसता ती तेन्ना साधक जावन आसतना एक पंता आमी म्हाका भक्तींत मुखार सून वचूंक आशिल्लें म्हाका हें करूंक आशिल्लें तें करूंक आशिल्लें जाल्यार हागेल निमित्त म्हाका करूं जाय न्ही हाचे निमित्त म्हाका करूं जाय न्ही आमी म्हणटात पळय एक विलन सोदिता आसत कोणा निमित्त खंयच्या निमित्त आमी करूं जाय न्ही म्हूण मात तें पिक्चर पळयतना आमी पुरा टायम विलनाक सोदिता आसल्यार हिरो पळोवचेक विसरतलीं आमी आनी तो हिरो म्हळ्यार तसो कृष्ण परमात्मूच सो आमगेले भितर आशिल्ले ते अनर्थ आसा ते खंडीतच आमी हें आसूं का म्हणटात पळय अलर्ट आसूं का वय जाल्यारीची आमकां गोत्त आसूं का की विंगड वस्तू और विंगड कोणाक ब्लेम करूं जायना ते आमगेले भितर आशिल्ले त्या अनर्थान निमित्ताची ते कसं जावचें तें आमी एक्सेप्ट करून घेवंक सो हें मायाशक्ती म्हळ्यार देवालीच ती आनी ती आमकां टेस्ट करता आतां जिवात्म म्हूण आसतना आमकां एक फ्री वील आसा खंडिताची म्हळ्यार फ्री वील म्हळ्यार कसं करता तें आमगेलें एक चॉयस आसा आनी ते चॉयस ना पळय तेन्ना फ्री तशें साध्य आसा सो देवान हें सगळें एक संवसार म्हळ्यार एक फेसिलिटी केल्ले आमगेले खातीर आतां देवान खाली एक आध्यात्मीक जगत दिलें जाल्यार तेन्ना आमकां चॉयस आसा
आध्यात्मिक जगतांत तसं पुरा जन देवाल सेव करता ती वैकुंठ लोक गोलोक वृंदावन म्हळ्यार पुरा जन थंय देवाल प्रिती करता ती निरंतर जावन अप्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता देवाल खातीर भक्ती आसा प्रीती प्रेम आसता आता त्यांचे एक जगत ते आध्यात्मिक जगत ते मात आशिल्लें जाल्यार थंय चॉयस ना थंय पुरा देवाल प्रिती करता ती ताका देव चॉयस दिता आमकां असल एक फॅसिलिटी क्रिएट करता हे संवसार की आमी हांगा चॉयस आसा आमकां आमी डिसायड करूं येता आमगेल ते आमी सांगू का की आमकां देवाल विशय प्रिती करता की देवाक विसर का ते आमगेल खातीर चॉयस आसा आतां हे चॉयस नासल्यार पुरा म्हणल्यार कसले अर्थ आसता प्रितीचे आता एक म्हणटात पळय एक तुमकां कसं ऑप्शन ना ह्यांच सिलेक्ट करता तुम्ही मागीर त्या प्रितीन सिलेक्ट जावच न्ही न्हू हा मस्त सकट विशय आसा जाल्यार ताजी मध्य आमी कशें की एक सिलेक्शन करता ती म्हळ्यार ताजे खातीर आमकां एक प्रीती आसा मस्त सकट इन्स्ट्रुमेंट आसता जाल्यार आमी खंयचे एक इन्स्ट्रुमेंट सिलेक्ट करता तेन्ना आमकां एक प्रीती आसा म्हणून मस्त सकट व्यक्ती ओट आमी संघ करूं येता जाल्यार आमी खंयचे एक व्यक्ती संघ करतात तेन्ना आमकां त्या संघ व्यक्ती खातीर प्रीती आसा म्हणून जाता म्हळ्यार केन्ना चॉयस आसा तेन्ना मात प्रीती न्हू दाखोवन दिवं येता की खंयच्या विशया कंपॅरिजना आमी हे वस्तू सिलेक्ट केलो ऑर ह्या व्यक्ती वटू राबचे सिलेक्ट केलें म्हणून सो त्या प्रकारार देव आमकां हें संसार दिता आनी आमगेली फ्री वील आसा की आमची आमी यूज करूं येता जाल्यार देवान देव हें मायाशक्ती विशय भगवद्गीतांत तो भारी चंद्ररुपार सांगिल्लो आसा की मायाशक्ती म्हळ्यार कसं मेगेली ती म्हणून दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरंती ते म्हणून देव ह्या मायाशक्ती विंगड कसं की तशी सांगना देव देव सांगता मम माया ही मेगेलीची म्हणून आता ह्या विंगड एब्राहॅमिक रिलिजन्सान तूं इस्लामांत और क्रिश्चियनिटीन तूं थंय तो आमी सांगिल्लें पळय स्टार्टिंगार सेटन और शैतान आनी तो अशें सांगनात की देव तांगेल रिलिजन तो देव आसा पळय तो सांगता की हें पुरो सेटन शैतान हें मेगेल्यांची म्हणून तशें सांगनात थंय हांगा देवान पळोवं येता की हें माया शक्ती हें मेगेलीची म्हणून तिगेले विशय तर अशी सांगिल्लें आसा की वैष्णवी जनमोहिनी म्हणून ती देवाल भक्त ती आणि त्या देवाला सेव्या रुपान तूं तिने हें पुरा एक प्रभाव दाखोवच तेगेले म्हळ्यार हातूंत राबूनय आमकां देवाल प्रिती जेवका म्हूण दिसता आमकां देवाल वटू देवाल सेव करता म्हूण दिसता तेन्ना तें एक प्रितीचें लक्षण आमी दाखोवन दितात देवाक की आमकां चॉयस आसल्यार देवा मेगेल मनांत तूं एकू विशय आसा देवा म्हाका तुगेले सेव करता विंगड पुरो चॉयस आसा वय जाल्यार मेगेल खातीर म्हत्वा विशय म्हळ्यार देवा तुगेली भक्ती करता तुगेलें नामस्मरण करता तुगेलें सेव करता तुगेले भक्ता वटू मागीर संघ करता तेन्ना आमी ते चॉयस आसा ताका ते करता ते चॉयस दाखोवन दिवच्या खातीर ते माया देवी वैष्णवी जनमोहिनी तिणें तें पुरा आमकां प्रबंध करून दिवचें आसा दैवी म्हळ्यार दैवी गुणमयी म्हळ्यार रजोगुण तमोगुण हें पुरा संवसारा वयर जगत्य आनी हें जीव जगत आनी जीव हाचे वयर हें तिन्नीची गुणाचे प्रभाव आसा जगदीश सोणू जगत आनी जीवारी हे तीन गुणाचे प्रभाव आसा जाल्यार हे तीन गुणां प्रभावारी शक्तीचें प्रयोजन कशें दैवी प्रयोजन तें आमकां मुखारसून देवाल प्रीती दाखोवन दिवच्या खातीर हें पुरा अरेंजमेंट आसा म्हूण सांगिल्लें आसा एक प्रभुपाद स्वाम्याक एक शिष्यान निमगेल तांगेले की हें माया देवीले मायाचे प्रभाव इतले गट्टी आसा न्हू स्वामी हें कसं जाता म्हूण ताका तांणी संक्षिप्त रुपार सांगलें की प्रभुपादान की माया देवील प्रभाव स्ट्रॉंग आसा न्ही तुगेल पर्पज स्ट्रॉंग ना म्हळ्यार तुगेल ध्येय स्ट्रॉंग ना ताचे खातीर तुका माया देवील प्रभाव स्ट्रॉंग दिसता कसले की देवालें हें पर्पजाची म्हळ्यार आमकां एक पंता हें संवसार आसतना आमकां एक पंता क्लॅरिटी ना म्हणटात पळय तशें कसं म्हणून पंता आमकां दिसता देवाल भक्ती करता एक पंता आमकां देवाल विशय आमी विसरतात सो आमी रिकन्सिडर करता आसतात तें करचें की तें करचें की अशी करची की तशी करची की म्हळ्यार देवाल विशयान तूं सामको गोत्त आसा की हां तूं मुखार सून वयस देवाल सेवा करूं येता देवाल भक्ती करूं येता नियमीत रुपार नामस्मरण करूं येता हें पुरो विशय आमकां गोत्त आसता
जाल्यार आमी एक म्हणटा हा हें मागीर केल्लें आसय ऑर हें रिकन्सिडर करता अशी कोरया तुवें अंतू. सो त्या रुपारी आमकां म्हणटात पळय प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें आमगेलो पर्पज स्ट्रॉंग ना ताचे खातीर आमकां तो मायाचो प्रभाव स्ट्रॉंग दिसता म्हूण. आतां तेंचे एक रॅश आहा काय आमी स्क्रॅच करता गेल्यार ते आनीकय ते म्हणटात पळय आनीकय ते आनीकय ताजे सिच्युएशन ते म्हणटात पळय कशें बोक्क जावंक ते खरपून खरपून ते आनीकय हें जाता. तशी त्या प्रकार मात सोंड सुळ्यार ऑइंटमेंट लायल्यार ते समज येता. सो भक्तीच केन्ना आमी देवाक भक्ती करता ती तेन्ना खंडिताची आमकां विंगड विशयान तूं तें आकर्शण उण जेता वता खंडिताचें तें म्हणून हें साधना पथांत आशिल्ल्या साधकान ते अनुभव करी. सो प्रॅक्टिकली एक लेखार पळयल्यार माया शक्ती म्हळ्यार एक प्रकार आमगेली मनाची म्हूण आमी पळयत जशें की मन आदोकून आमकां हें करुया तें करुया म्हूण दिसता आसा. आनी त्या खंडिताची आमी कनेक्ट केल्यार देवा लोटू आमी मन आमी आमी कसं म्हणतात पळय चिंतन केल्यार की कशी देवा लोटू आमी कनेक्ट जावेता म्हूण. सो भक्ती एक प्रकारार पळयात की माया शक्तीच्या प्रभावाक आमी पराजित करचे तशी न्हय ते आमकां साध्य ना ते देवाली शक्ती ती. सो आमकां जाल्यारीची आमी ह्या माया शक्तीच्या प्रभावान आमकां कळटा देवान ह्या श्लोकांत तूं सांगचें आसा की तुम्ही कसल्याय ह्याच्या कृत्यान तूं मेगेल कनेक्शन नासी पळयतात पळय ताचें ताका अर्थ ना म्हूण. आतां आमी एग्जामान तुवें पळयल्यार मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन म्हूण आसता. एक क्वेश्चन आसता आनी तातूंत 4 आन्सर आसता ABCD म्हूण. तातूंत एक खंयची करेक्ट आसा आनी 3 आन्सर ते रॉंग आसा आनी ताका मार्क मेळटा जाल्यार आमी ते करेक्ट आन्सर चूज करता. ते करेक्ट आन्सर चूज केल्यार मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन आमकां मार्क मेळटा करेक्ट आन्सर म्हूण. सो आतां 2+2 आमी शिकता जाल्यार आमकां तसो करेक्ट आन्सर 2+2 म्हळ्यार 4 म्हूण. आतां ते 2+2 4 शिकचे खातीर आमी हें शिकूंक म्हूण ना की 2+2 कसो न्हय म्हूण 2+2 5 न्हय 2+2 6 न्हय 2+2 7 न्हय अशी केल्यार लक्षकटल्यान नंबर तुमी फायंड आउट करूं येता 2+2 ह्या नंबर न्हय 2+2 ह्या नंबर न्हय 2+2 ह्या नंबर न्हय. तितले वेळ शिकूंक म्हूण ना 2+2 4 म्हूण कळ्ळें करेक्ट आन्सर कसो म्हूण कळ्ळ्यार कळ्ळें रॉंग आन्सर कसो म्हूण आमकां ताचेर कसो न्हय चड टायम स्पेंड करूंक म्हूण ना. तशींची आमी केन्ना आमगेले पर्पज लायफाचें इंटेंशन एक रायट अंडरस्टँडींग येता भक्तीमय जावन की हां आमगेलें पर्पज हें की एक मनुष्य जावन जीवन मेळिल्लें आसा कसं कसं करता ते पर्पज येवन रायट अंडरस्टँडींग आयल्स येता ते रॉंग आन्सर आमकां ऑटोमॅटिकली कळटा लायफांत. सो आमगेली बुद्धी देवान दिलेलें आसा पर्पज ऑफ इंटेलिजन्स आमकां माया शक्तीच कसं कसं रॉंग ऑप्शन आहे हां हें करूं नज हें करूं नज हें तशी कळटा गेल्यार कितले सगळे विशय बोलचे पुरो हें करूं नज हें करूं नज तें करूं नज म्हूण आम कसं कसं करूं नज ताजे विशय चड चिंतन करता म्हूण कसं करता त्या विशयी करेक्ट आन्सर 2+2 4 म्हूण कळल्यार बाकी पुरो आन्सर रॉंग पूण ते ऑटोमॅटिकली कळटा म्हूण. सो आमगेले इंटेलिजन्सान आमी कसं करता देवालें शरणागती कशी येवचें त्या प्रयोगार आमगेले बुद्धीचो उपयोग केल्यार ताका देवान सांगचें आसा मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ते ते. तुमकां जर पर्पज रायट मेळ्ळ्यार तुमकां रायट कसो आन्सर मेळ्ळ्यार मायाम एतां तरन्ते ते म्हूण देवान सांगिल्लें आसा की ती दैवी येशा गुण माया शक्ती भारी स्ट्रॉंग आसा वय जाल्यार मामेव ये पद्दतीन तुमी रायट आन्सर सांगल्यार खंडिताची तुमी मुखार वचून हे जाल्यार देव एकदम इजी करून दिना आमकां खंयचे विशय ते कसले आसचे पुरो इतलें म्हळ्यार आमी प्रॅक्टिकली करता आसा की इतलें सुलभ ना म्हूण हातूं खंयचे आमी भक्तीन तूं मुखार वचून वचचें. देव तें पर्पजली तें सुलभ करून दिना कसं जाल्यार की सुलभ रितीन कसं न्हय जाल्यार पळय आमकां गर्व येतलो कृष्णाक हें आसा की आमगेलें श्रम शुद्धीकरण जावंक म्हूण कसं जाल्यार की स्वाभावीक रुपार सुलभ रितीन कसं न्हय मेळ्ळ्यार पळय आमकां कुडले गर्व येतले आनी गर्व आयले सुद्दां म्हणटात पळय तेन्ना आमी विंगड जेनाक आमकां एक मनांत अशें येता हें भक्त नाका हें नाका हांव कसं की केल्लें आनी म्हाका आध्यात्मीक उन्नती प्राप्त जाली म्हाका भक्ती मेळ्ळी आनी मागीर आमी
विंगड भक्तांक, शास्त्रांक, गुरुजनांक तांकां मागीर ते कितलेक रिस्पेक्ट दिवका ते दिवचे तांतू उणी जातले खंडितची ताका देव तें पूर्ण शुद्धीकरण जावूच ते तोळ तें आमकां तें म्हणटात पळय रुची देवाल भक्ती प्रिती सुलभ रितीन दिना देव पळयता पर्पज कसं न्हय हें म्हूण जाल्यार आमी एक विशय पळयता की आमकां मुखार सुचे जगताले मुखार सुचे चड उण जावचे पुरो जाल्यार आमी कृष्णाल वयरी निर्भर जाता ती की हे देवा तुगेल दय असल्या मात आनी तूं मुखारसून वचयता की पुरा मस्स सकळी संवसाराचे कश्ट वय चुकून पडटा ती जाल्यार तुगेल दय असल्यार खंडितान तूं मुखारसून वचयता म्हूण जाल्यार एक पंत आमगेलें आमकां दिसता एक पंत आमी हातूं लायक आसा ती स्ट्रॉंग आसा ती स्ट्रेंथ म्हणटात पळय आनी एकेकांत आमी वीक आसा ती म्हूण जाल्यार हिची भक्तीन तूं एक पंता खंयचे स्ट्रॉंग पॉयंट आसल्यार ताजे निमित्त वीकनेस जावचे आसा दीस कशी म्हळ्यार पक्कने कोणाक कोणी चंद कोण कीर्तन करता ती जाल्यार तांते गर्व आयलो म्हळ्यार हांव कितले लायक कोण कीर्तन करता म्हूण तें तें गर्व आयल्यार मागीर तें भक्ती खातीर तांकां मुखारसून वचचें कश्ट जाता तें अहंकार आयल्यार जाल्यार एक पंता खंयच्यान आमी समना ती आनी विंगड कोणी भारी चांग रुपार करता ती तेन्ना आमकां दिसचें पुरो की हो आमी कसं की एक प्रयत्न करता म्हूण तांतूं गर्व ना जाल्यार की आमी खंडिता आमी कसं भक्तीन तुवें मुखारसून वता ती तेन्ना आमी तें भक्ती विशय सोडून कसं की आमगेलेय विशय तें आमगेले मना वता फकत आतां 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 आमी भगवतमाचें डिस्कशन करता आसा आनी आतां म्हगेले मनांत आयलें की हा पळय कितले लायक करून हांव हें हाची पुरो अर्थ सांगता आसा म्हूण पळय पुरा जेन्ना लायक जाता दिसता हांव कितले लायकून एक्सप्लेन करता तुमी आयकतले श्रोतागण खंडित तुमी देवाल विशय चिंतन करून तुमी मुखारसून वतलीं ती जाल्यार हांव मुखारसून वचना कसं जालें की हांव देवाल विशय सांगता आसा जाल्यार म्हगेल्या मना भितर कसं आसा गर्व आसा हो पळय हांव कितले लायक करून उलयता आसा दिसता पुरा जेन्ना कसं लायक जाता आसा दिसता म्हळ्यार हांव देवाल विशय चिंतन करना हांव म्हगेले विशय चिंतन करता आसा सो केन्नाय एक पंता म्हणटात पळय भक्तीन तुय चिके हें म्हणटात पळय सूक्ष्म रुपार अशी खंयची कारणान आमकां कसन वस्तूंत गर्व येता आनी भक्ती सोडून आमी आमगेले विशय चिंतन करता ती हेंच एक म्हणटात पळय सूक्ष्म रुपार हे मायाच प्रभाव म्हूण सांगतात आनी आमी मागीर जजमेंट करचें सुरू करता ती अशी तो अशी हांव कांय प्रयोजन ना हांव कितलो लायक आसा तशी पुरा हें पुरा सूक्ष्म रुपार हें मायाचे प्रभाव अशें न्ही की आमगेलें कसं टॅलंट असलें दाखोवचें नशें खंडिता सुका जाल्यार मेन वस्त कसं म्हळ्यार आमी कसं करता आनी ताची इंटेन्शन कसं न्हय ताचें कारण कसं न्हय आमगेल्या हृदया भितर तें एक इम्पॉर्टंट कसं जालें की आतां आमकां मत्स सकट विशय लायक जाता सपोज हें मत्स सकट विशय आसा आमकां लायक जाता आनी देवान भक्ती विशय आसा मत्स सकट जाल्यार आमी तें म्हणटात पळय तें मॅथ्सान तें दोनी सर्कल जॉयन केल्यार एक सबसेट येतलो स्वल्प विशय आसतलो केन्ना खंयचे आमगेले एक टॅलंट आसा आमकां कसं करूं लायक जाता तें आमी भक्ती उपयोग करूं येता कोणाक गायन संगीत तांकां भारी लायक जाता मात तें संगीत गायन आमी तें देवाल सेवेंत उपयोग करूं येता कोणाक ग्रंथ वाजोवचे लायक जाता शास्त्र वाजोवचे लायक जाता मात तेंचे आमी बुद्धीचे उपयोग ते शास्त्र वाजोवचे उपयोग केले तें देवाल भक्तीन तुची उपयोग जाल्ले म्हणके जालें आतां वर्णाश्रम धर्म म्हळ्यार ताची मेन वस्तू होची की आमी खंयच्यान तो लायक आसा ती खंयच्यान आमकां टॅलंट आसा कसं आमी करचें लायक जाता तें आमी करचें मात देवाक समर्पण करून कृष्णार्पण म्हणटात पळय देवाक समर्पीत करून तें करचें आमगेलें इंट्रस्ट आशिल्लें आमकां कसं करूं लायक जाता तें आमी देवाक समर्पीत करून आयल्यार तेंची वर्णाश्रम धर्म आतां आमी भगवत गीतांतूय देवान हें असल 2 श्लोक मात आसा तेंची देवान म्हणटात पळय सेम रिपीट करचें आसा विंगड खंयच्यो श्लोक न्हय 2 श्लोक मात आसा एक तो प्रख्यात आसा ते 9 अध्यायान सांगचें मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ए वैश्यसी युक्तेव्यम आत्मना मतपरायण हें 9 अध्यायांत आसा मागीर 18 अध्यायांतूय सेम श्लोक देवान सांगचे आसा लास्टाक चेंज आसा जाल्यार सुरे पार्ट पण सेम आसा पास्ट 18 अध्यायान देवान सांगचे आसा मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में
तो त्या म्हणते मनमना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरू. हे दोन पंथा सेम रिपीट करचे असं म्हळ्यार हें कसं की इम्पॉर्टंट म्हणून न्हू. आतां आनीक एक श्लोक आसा हें आमकां मातशें नागोत असं हें मनमना भव मत भक्तोचें. जे आनीक एक श्लोक आसा देवान सेम लायन आपास रिपीट करचे आसा. तिन्नी अध्यायान देवान सांगचे आसा श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात स्व अनुष्ठितात स्वधर्मे निधनम श्रेय परो धर्मो भयावह. म्हणजे तिन्ही अध्यायात सांगचे आसा. आणि सेम श्लोक 5-18 अध्यायान सांगचे आसा श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात स्व अनुष्ठित स्वभाव नियतम कर्म कुर्वाण नापनोती किल्बिषम म्हणून. सो हे सुरे भाग कशी मनमना भव ते रिपीट केलें पळय देवान तशी ह्या वय श्रेयान सधर्मो विगुण परधर्मात स्व अनुष्ठिता ह्या देवान रिपीट करचें आसा. म्हळ्यार देवान रिपीट केलां म्हळ्यार तेका सामकें एक इम्पॉर्टंट आसा. म्हळ्यार ही देवान हें सांगचें आसा आमगे पुरा जनाल कसं की एक स्वभाव आसा. खंयची एक परिस्थितींत आमी जल्मांत आयलीं ती खंयची एक प्रकाराची देह बुद्धी मन दिलां देवान आनी हांतू त्या परिस्थितींत आमगे पुरा जनाक कसं की एक आमगेलें कर्तव्य आसा. आमगे कसं की करचें आमकां त्या परिस्थिती देवान कोण दिली तें करता करता तुम्ही भक्ती करयात ही म्हूण. म्हळ्यार देवान हो विशय दोन पंथा सांगचे श्रेयान म्हळ्यार तुम्ही स्वधर्मो विगुण तुम्ही हें तुमगेलें कसं स्वधर्म आसा त्या परिस्थितीन तुमगेलें कसं कर्तव्य आसा तें करता करता तुम्ही केलें पराधर्म विंगड कसं नाही करची प्रयत्न करत तुमगेलें तें कसं कर्तव्य आसा तें स्वभाव नियतम कर्म तें केल्यार तेची एक बरेपणाक कारण जाता. सो अर्जुनाकय देवान जसं की तूं क्षत्रिय जावन परिस्थितीन तसं आनी तुगेलें तें क्षत्रिय जावन आशिल्लो स्वधर्म तूं धर्म संस्थापन करच्या खातीर तें प्रयोजन करता म्हूण ताका अर्जुनाक देवान सांगचें श्रेया स्वधर्मो विगुण तूं तें प्रयत्न तुगेले स्वधर्मा लेकारी करता. आतां अद्वैतवादांत तूं तांणी जीव जगत हें म्हणटात पळय जगदीश हें पुरा तांणी सांगचें ही माया शक्तीची ताचे ताची वयर एक ब्रह्मण आसा त्या अद्वैतवाद मात वैष्णवांत तशी ना. मायाशक्ती म्हळ्यार देवालीच ती म्हणून ते खंडिताची तें आमगेलें तें एक मनावर तसलो विशय आसा. मात हें माया आसा आनी एक लास्ट पॉयंट करून म्हाका माया देवीन सांगिल्लें आसा जाल्यार आनीक एक आसा योग माया म्हूण. योग माया म्हळ्यार योग म्हळ्यार देवा लोट कनेक्ट जावचें आनी माया म्हळ्यार आतां आमी पळयलें देवा लोटू डिस्कनेक्ट जावचें. मागीर हें योग माया ओट्टू कशें आयलां हाका इंग्लिशान असल शब्दाक ऑक्सिमोरॉन म्हणटा ती म्हळ्यार दोन कसन की ऑपोजीट शब्द ओट्टू जाल्यार म्हूण. आतां आमी सांगतात पळय नॅचरल एक्टींग करी म्हूण. आतां नॅचरल जाल्यार एक्टींग कसं ना उलटा जालें न्हू. और एक पंत आमी सांगतात पळय ऑरिजिनल कॉपी दी म्हूण. ऑरिजिनल जाल्यार ती कॉपी न्हय न्हू. और आमी एक पंत सांगतात हें ओपन सिक्रेट म्हूण. ओपन सिक्रेट म्हळ्यार कोणाक कळूं नजे मागीर ओपन सिक्रेट म्हळ्यार कशें पुराचें नगोत तसं म्हळ्यार एक पंत दोन म्हणटात पळय उपरट आशिल्ले शब्द ओट्टू हा न्हू ताची कसन की एक विंगड मिनींग येता. तशींच हें योग माया म्हळ्यार हे दोन विशय आसचे पुरो जाल्यार हातूंत कसन की एक आनीक एक डिपर अर्थ आसा. आमी पळयलां म्हणजे माया प्रभाव म्हळ्यार आमी ते देवा लोट कनेक्शन पळयना ती तें माया प्रभाव जाल्याची योग म्हळ्यार देवा लोट कनेक्ट करचें. सो खंयची माया देवा लोट आमकां कनेक्ट करता ती योग माया म्हूण. सो नॉर्मल मायान आमी डिस्कनेक्टेड जाता ती जाल्यार योग माया शक्तीन आमकां देवा लोटू कनेक्ट जाता म्हूण. आतां यशोदा माई यशोदा देवी ती योग मायान प्रभावीत जाल्लेली आसा. ताकाशी ती देवाल मागशी बड्डी घेवन हे चोरा म्हणून देवा धांवडून व्हरता ती. ते देवाक धांवडून वचचें म्हळ्यार बड्डी दाखोवन हें कसं नापा म्हूण जाल्यार तें योग माया प्रभावान तिका देव तिकेल चेडूं म्हूण दिसता. आनी अशें दिसता की हें देवान पुरा आमी हागेल मुखारसून हागेल फ्युचर कसें आसतलें म्हूण यशोदा देवी दिसता. पुरा जनाक चोर म्हणटा ती व्हड जातलो कसंक जातलो पुरा कडेन वचून खांपून येता. अशी डिसिप्लिन्ड आसूं ना चिके लायफान तूं डिसिप्लिन नासल्यार मागीर चिके व्हड जातलो कसं करतलो पुरा जन चोर म्हणटले न्हू. सो यशोदा देवीक अशें दिसता ते योग मायाच्या प्रभावान
जाल्यार ती देवाक भारी प्रीत आसतात तशी. ताका देवान ताका भक्तांक ते योग माया दिवचे. सो आमी वृंदावनांत पळयल्यार अ, गोपिका स्त्री जावं कृष्णाल सखा जावं तांणी पुरा त्या देवालें योगमाया शक्तीन आसा आनी तांकां देव तांगेलो सखा, देव तांगेलो चिचरडू तशी दिसता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो एक प्रकारारी खंयच्याय रुपारी एक सेव करताचे आमी भक्तींत मुखार सून वचे प्रयत्न केल्यार सने थोडे एक एंजायटी जाता वय की करूं जातलें की ना म्हणून जाल्यार एक झू मंदिरांत तूं प्रभुपादान ते व्हड एक मंदिर बांदिल्लें बॉम्बेन तूं तेन्ना तेन्ना कोण तें मंदिर बांदिल्लें गिरिराज स्वामी तांणी सांगलें की हें भारी एक एंजायटी जाता आसा देव हें म्हूण आनी म्हणटात पळय देवा भक्तींत मागीर मन लागना हें प्रोजेक्टाचें इतलें टेन्शन आसा एंजायटी जाता आसा म्हूण तेन्ना प्रभुपाद स्वामीन सांगलें की तूं देवाल सेव करचे खातीर तूं एंजायटी घेता आसता न्हय हे एंजायटीन तूं देवाल ओट्टू वतलो देवाक कनेक्ट जातलो म्हळ्यार कसने एक आमी खंयच्याय रुपार आमगेले परिस्थितीन तूं कसने एक देवाल सेव कर न्हू कसने एक जबाबदारी घेवचे प्रयत्न करतात भक्तीन तूं तेन्ना खंडीत थोडें एक तांतूं एक एंजायटी जाता वय हो हें करता हें अशें जातलें आमगेलें कोण साध्य जातलें जाल्यार त्या एंजायटी निमित्तय आमी देवाल ओट्टू कनेक्टेड जाता ती कसं जाल्यार की डायरेक्ट डिवोशनल म्हणटात पळय की आतां आमकां 24 आवर्स सांगल्यार की देवाल नामस्मरण करात भजन करात तें जातलें कसं जाल्यार की आमगेले हातूंत ते रजोगुण आसा रजोगुणा निमित्त आमकां कंटिन्युअसली आमकां देवाल नामस्मरण करचें शास्त्र वाचूचें तितलें आमगेलें ती कॅपॅसिटी ना आनी रजोगुण आसा म्हळ्यार ते एंजायटी येताची आतां देवाल सेव करचे खातीर आमी एंजायटी घेयनातल्यार विंगड खंयच्या विशया खातीर एंजायटी घेतली एंजायटी घेवची एंजायटी आसच तें म्हणटात पळय हो कसं जातलें कशें जातलें मात त्याची एंजायटी आमी देवाल सेवा कनेक्ट कर न्हू तशें तांतू एक जबाबदारी घेवन तांतू मुखार वचूचे प्रयत्न करता ती तेन्ना प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें त्या एंजायटी निमित्त आमी तांतू मुखार सून येतलीं देवाल भक्तीन तूं सो आंगार आपयता तुमकां कसं तुमगेले कसं कॉमेंट तुमगेले कसं शेअर करता जाल्यार कोर येता हांव 2 मिनिटां क्विकली रिकॅप करता आयच्या सेशनांत आमी कसं डिस्कस केलेलें म्हणून मी सुरे 2 हें पळयलें की चतुश्लोकी भागवतम म्हळ्यार ब्रह्मानीक सांगचे विशय लास्ट टायम सुरेश श्लोक केलेलो हाची दोनी श्लोका विशीं केलेलें दोनी श्लोकाचे आमी हें एक सुरे एक पॉयंट पळयलें की जीव जगदीश जीव जगत म्हणून आनी जीव आनी जगत तें जगदीशा कनेक्टेड आसा म्हणून आमी केन्नायची खंयचे विशय हें कनेक्शन पळयनासी आमकां दिसता आमगेलें हें तें कनेक्शन दिसना त्यांची मायाच प्रभाव रितम रित यत प्रतीयेतम खंयचे विशयी आमकां देवाल कनेक्शन आमकां दिसना ताका अर्थ नाम न प्रतीयत चात्मनी तत् यद्याद आत्मनो मायाम यत भासो यत तमः हें श्लोक आमी आज केलेलें सो खंयचेय कनेक्शन नासल्यार देवाल नाम मागीर आमी त्या रामायणा विशय पळय कशी रावण सो सीता देवी वटू आकर्शीत जाता जाल्यार तो रामाल कनेक्शन पळयना तो सांगता सीता देवी की सृष्टी करताना तूं गेलें तुका सृष्टी कोण जाल्यार बंद केल्लें दिसता सृष्टी म्हणून असल पुरा उतर उलयता जाल्यार तो देवाल कनेक्शन पळयना ताका विभीशणान ताका ते दरबारा सांगचें आसा की सीता देवी तुगेले खातीर विश समान म्हणून कसं जाल्यार खंयच्यो विशय आमी देवाल कनेक्शन नाशी पळयता ती त्यांची विश म्हणून आनी आमी त्या भगवद्गीतेचे श्लोक पळयलेले की ते विश खंय आसा अर्जुनान निंगूचे आसा तेन्ना देवान सांगचें आसता खंय ते खंय न्ही ते विश आमगेले भितरी आसा म्हणून इंद्रियाणी मनोबुद्धीर ताकाची ह्या पॉयंटार आमी पळयता की आमकां दिसच्या पुरो आमी विंगड वस्तूक ब्लेम करता विंगड व्यक्तीक ब्लेम करता ती विंगड व्यक्ती ब्लेम करचे ते कसले नमुने ते ट्रिगर जावचे पुरो जाल्यार ते आमगेले भितर आशिल्ले निमित्तच ते अनर्थ आशिल्ले निमित्तची आमी त्या माया प्रभावार येता ती म्हणून आनी नेक्स्ट पॉयंट आमी हें पळयलें की देवान आमकां एक फ्री वील दिलेलें आसा फॅसिलिटी दिलेली आसा आमकां चॉयस दिलेलें आसा आनी त्या चॉयसा दिलेल्यान तूं मस्सकड विशयांत आमी देवा केन्ना चूज करता ती ताचे निमित्त आमकां देवा खातीर प्रिती दाखोवन दिवचे चान्स मेळटा चॉयस नातील जाल्यार ते प्रिती कशें दाखोवचें 4 जनां तूं एक जना सिलेक्ट करतात म्हळ्यार तें जन स्पेशल ते व्यक्ती स्पेशल म्हणून आमकां दाखोवचे चॉयस जातलो एक व्यक्ती आसल्यार मागीर ते चॉयस खंय आसा ताकाची देवान हें माया शक्तीचें
हो सगळें जगत ती कोण दिलां आनी हें जगत त्या भितर राबून देवान ती फॅसिलिटी दिल्या आमकां की आमी मनुष्य जन्मांत आमी चूज करूं येता आमकां कशें करता म्हूण ताका देवान सांगचें आसा की माया शक्ती ही मेगेली शक्ती म्हूण दैवी एषा मम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते मम माया ती मेगेलीच ती म्हूण गुणमयी वैष्णवी जनमोहिनी ती मेगेली शक्ती म्हूण ती आनी हिगेल निमित्त तिगेल सेवा की तुमगेल पर्पस टेस्ट करता ती तुमकां देव जावका की नाका ती देव टेस्ट करता जाल्यार आमी ते डिसिजन आमगेले दिनचर्यांत घेयना ती आमी रिकन्सिडर करता आसतात त्यांची एक प्रकारारी मायाच प्रभाव म्हणून कशें प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें तुमगेलें पर्पज स्ट्रॉंग ना ताजे खातीर तुमकां माया स्ट्रॉंग दिसता म्हणून पर्पज स्ट्रॉंग आसल्यार खंडीत मुखार वयता आनी आमी ते मल्टिपल चॉयस क्वेश्चनाच पळयलेलें की आमकां आमगेलें इंटेलिजन्स हें समन्हय तें समन्हय ताजे खातीर उपयोग करता म्हूण मल्टिपल चॉयस क्वेश्चनान तूं मस्त क्वेश्चन आसचें पळय आन्सर आसचें पळय जाल्यार आमकां रायट आन्सर कसो म्हूण घेतल्यार विंगड पुरो आमकां तातूंत PhD करता म्हूण ना की हें आन्सर कसं न्हय म्हूण 2+2 4 करता आसल्यार पुरो 2+2 कसं न्हय म्हूण ते हजारो कटले नंबर आमी ताचेर स्टडी करता म्हूण ना हें 2+2 न्हय म्हूण तशींची आमकां पर्पज आमगेलें अंडरस्टँडींग रायट येता तेन्ना ते रॉंग आन्सर कळटा म्हूण आनी आमी आमगेले बुद्धीचे प्रयोग देवा खातीर शरणागती कशी वचचें ताचे खातीर प्रयोग करता ती तेन्ना ते माया शक्तीचे प्रभाव उण जाता माया मम मम मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते म्हूण जाल्यार देवान आमी हें एक पॉयंट पळयलें की देवान एकदम सुलभ करून दिनी कसले सुलभ करून दिनी कसले की खंयचो विशय सुलभ रितीर म्हणल्यार आमकां ते गर्व येता पळय हांव केल्लें म्हूण आनी हांव तें केल्लें म्हूण केलें सुद्दां मागीर आमी अपराध करचे सुरू करतात ताका वॅल्यू दिनात सो त्या प्रकारारी करका वयक आमगेले टॅलंट अशें यूज करका वयक लास्ट पॉयंट आमी हें केलेलें की विंगड जेन्ना जज हें पुरो करचें न्हय जाल्यार आमगेले कशें की एक देवान एबिलिटी दिला तेंच एक वर्णाश्रम धर्म म्हणून आनी आनी तें आमी आमगेले कशें एक एबिलिटी आमगेले कशें एक परिस्थिती जिवनांत दिले तांतूं आमकां कशें करचें जाता कर्तव्य रुपार ते देवाल उठकाने करून केल्यार त्यांची एक व्हड सेवा ताकाच आमी पळयलेलें की ते दोन पंथां देवान रिपीट केला म्हणून श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात स्वअनुष्ठितात म्हळ्यार तुगेले कशें एक स्वधर्म आसा तुगेले कशें एक कर्तव्य आसा त्या परिस्थितीन तूं कशें अर्जुना सांगिल्लें क्षत्रीय जावन आशिल्लें तूं धर्म संस्थापन तें कार्य तूं करता तशी आमगेले पुराजनाल कशें एक स्वधर्म आसा ते आमी केन्ना करता ती आमगेले स्वभाव आलेकारी ते खंडिताची आमी तातूंत मुखार सुरू वता ती आनी लास्टार आमी ते योग माया विशय पळयलें माया म्हळ्यार आमकां देवाल दुखून दूर करता जाल्यार योग माया म्हळ्यार आमकां देवाल कनेक्ट करता आमी यशोदा माई आनी वृंदावनाचे त्या पुराजन पळयलें तांकां योग मायाच्या प्रभावान तांकां तो देव म्हूण कळना जाल्यार ताजे निमित्त तांकां तांगेले चेडूशी दिसता आनी देवाक तांगेली प्रिती जावता ताका तो तांकां योग मायांत घालता आनी लास्टार आमी हें डिस्कस केलें की कसलें करूं गेल्यार एक एंग्जायटी येता वय जाल्यार आमी ते देवाल सेवेन तूं देवाल कसलें करचे खातीर कसलें जबाबदारी घेवन ते एंग्जायटी घेतल्यार ती एंग्जायटी लायक म्हणून कसलें की आमी रजगुणा प्रभावान तूं खंयच्याय विशयार एंग्जायटी घेतलींची हें जाय न्ही तें जाय न्ही म्हणून जाल्यार तेंच त्या एंग्जायटीचे उपयोग देवाल सेवेन जबाबदारी घेवन घेतल्यार त्या एंग्जायटी निमित्त आमकां भक्तीन तूं मुखार सुरू वचपाक चान्स मेळटलो सो हरे कृष्ण हांगार आपयता कोणाक कसलें कॉमेंट करता हें करता जाल्यार तुमी शेअर करूं येता हरे कृष्ण प्रभूजी दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण जय गोविंद तुम्ही सुरेख म्हणल्या म्हणजे मस्त कसले कष्टाचे एक मना वचना तसले एक विषय हो जाल्यार तुम्ही बारी सरळ करून आमकां सांगिल्ली मी तर ಸ್ವಲ್ಪ मना गेला म्हणून लागता आणि तुम्ही म्हणल्या म्हणजे मनीषू देवाले भक्ती सेवे स्मरणे तागेल करचे श्रवण कीर्तन त्याच्याकडे करचे सोडून करचे वेळार करनातिले आम्ही चिकेची हेकडे तेकडे दत्तना आमगेले मनाक म्हळ्यार आमकां एक विंगडे एक काम दाखोवन दिता देव नकनतील करचे नैनतील करचे कसले पण उलोवचे कोणाक एक फोन करूया म्हण दिसचे तेन्ना कसले पण त्या पुरा मायेल काम कितकी न्ही आमी त्रिगुणा मित्र मेळ्ळो न्ही
वय सो तेंचे तूं आमी कसं कार्य करतना तूं आमी देवान सांगिल्लें म्हळ्यार ते आमकां देवाल तें कनेक्शन दिसना हम्म. हें खंडीत म्हळ्यार आतां उलोवचें गायन करचें हें दोनीय आसचें पुरो म्हळ्यार आमी तुमी सांगिल्लें एक एग्जाम्पल आतां कोणाक फोन करता ती जाल्यार ते देवाल विशय उलयतात ओर कसं कार्यक्रमाचे विशय भक्ती ओट कनेक्टेड कसं आसल्यार ते फोन कॉल कसं करता त्या मागीर भक्ती ओटू कनेक्टेड जालें जाल्यार आमी कसं करता ती खंयच्यान तूं कशी आमकां पळय ते देवाक विसरता त्या आमी ते देवाल कनेक्शन आमकां दिसून येना हें देवा सोण कसं केस म्हणसी आमकां दिसता तें मायाच प्रभाव म्हणून तशी हं. बाय ओके प्रभूजी. हरे हरे कृष्णा. मागीर देवान आमकां चॉयस दिल्ले निमित्त आमी तोंदरे दिला की म्हूण दिसता. करेक्ट मात ते चॉयस आशिल्ले निमित्त प्रीती येता चॉयस नाशिल्ली जाल्यार प्रीती दाखोवन दिवच्याक चान्स नाशिल्लो आमकां ओके. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण वंडरफुल हरे सेशन कृष्ण प्रभूजी. हरे मस्त कृष्ण मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण वेणी माधव प्रभू धन्यवाद तुम्ही जॉईन केली खातीर हरे कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्ण विनय माताजी आणि कोणाक कसं कॉमेंट शेअर करपाक जाल्यार करूं आणि फ्यू सेकंड्स ऑन द सेशन कोणाक कसं शेअर करपाक जाल्यार हेजे नेक्स्ट टाइम आमी मुखार सुनू तिन्नी श्लोकांनी नेक्स्ट संडे चतुश्लोकी भागवतम म्हणजे आमगेले फर्स्ट आनी सेकंड श्लोक आज डिस्कशन कंप्लीट जालें थर्ड श्लोकार आमी पळोवया देव कसं सांगता जॉईन केले खातीर धन्यवाद कोणाक कसं शेअर करता की हरे कृष्णा तसं पुराजनाक धन्यवाद टाइम काढून तुम्ही हे सेशन जॉईन जाता ती आणि आमकां एक पुराजना ಒಟ್ಟು मेळ्ळें कसं सान रुपारी देवाल साहेब कसं भाग्य मिळता सो हरे कृष्ण तीन पंथा हरे कृष्णा मंत्र म्हणून हे सेशन कंक्लूड करूया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण धन्यवाद पुराजनाक जॉईन केले नेक्स्ट संडे पास ह्याच टायमार मेळया तिन्नी श्लोकाक हरे कृष्ण